असानी चक्रीवादळाक लागून गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पडटलो पावस। कांय कडेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय। हवामान खात्याचो अदमास। इलेक्ट्रिक बशीचो आस्पाव डिझेल बशी टप्प्याटप्प्यान करतले निवृत्त। कदंबाचे जनरल मॅनेजर संजय घाटेन दिली माहिती। मोबाईल चोरी प्रकरणात पणजे पुलिशेन 2 जाणांक घेतले ताब्यात। 7 मोबाईल केले जप्त। कोरोनान मरण आयिल्ल्यांक करात अर्थीक मजत, काँग्रेसीची मागणी। रेश मागुश पंचायत प्रभाग फेरवेंचणुकेचे आमदार केदार नायकाची हरकत। मामलेदारा वांगडा वेंचणूक आयोगाकडेन केली कागाळ। रेल्वे दोट्टीकरणाक सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती। राष्ट्रीय रानां जीव मंडळान दिली परवानगी रद्द करपाचो न्यायालयाचो निर्णय।